बुधवार 17 जुलाई 2024. मुखेल मूळ. हांव तुका दिन वाचतां. नियाळाक आदार. हें चित्र आमकां देवाक सदांच दिन वाचूंक उगडास कोत्ता. आमकां फावो जाल्ल्या सोबार देण्या आनी उपकारां पासत देवाक दिन वाचूंक आमी सदांच तयार आसूंक जाय. एक काजार जाल्ली जोडी 7 वर्सांनी भुरग्याचे देणे फावो जाल्ल्या खातीर खुशालकायेन बरोवन देवाक दिन वाचता. जेजू देवाचो पूत जावनूय आपल्या बापाक दिन वाचता. जेजूच्या हातान सगली मोहिमा आनी पदवी आसा, पूण तो आपल्या बापाक खालतो ल्हानवीक जाता. जेजू ल्हान भुरगो कसो आपले संबंद आपल्या बापा सोवे मजबूत कोत्ता. नेणाऱ्यांक, समाजांत भायर आयलोल्यांक देवान स्वर्गा राज्याचे गूट उक्ते केले म्हूण जेजू बापाक दिन वाचता. हें आमकां बागयोत मातयो दाखोवन दिता. दिन वाचप, उपकार आटावप. सगलीं देणी देवा थावन येतात. आमकां मागलोली वस्त मेळ्ळी म्हणटच आमच्याच बोळाचेर पातयेवन आमी अनुपकारी जाता. आमच्या घरांत समाजांत आमकां कोणूय बरें करता जाल्यार ताका देव बरें करूं म्हणूंक विसरचें न्हय. दिन वाचप कित्याक गरजेचें? संबंद. आमचे संबंद देवा आनी पेल्या सोबे मजबूत जाता. सासणीक जिवीत. जेजू आमची पातकां भोगसून आमकां साश्टीक जिवीत फावो कोत्ता. देवाची रोसना आमी. सगलीं देवाची रोसना. एकामेकाचे उपकार आठोवन जेजून शिकयलेल्या मार्गान चलुया. म्हजो थाराव. आयच्या दिसाक म्हाका फावो जाल्ल्या उपकारां खातीर म्हज्या पेल्याक आनी जेजूक दिन वाचतलों.